जेजू हगलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधना तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू गळस्तांव तुका जय जय तुका जेजू उत्साहन तुका जेजू प्रेज जालो तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता आज प्रत्येक जावन एक नवो दीस देवान आमकां फोव केला तर देवाच्या उतराचो थोडो नियाळ करूंक आमी खंडीत जावन सोम्या गर्गां दिवंक सोम्याची स्तुती करूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां वांजिल आमकां सांगता एक व्हड उत्सवाची वापार जेजू आमकां सांगता। लूक वांजिल 14 अध्याय 15व्या वाक्यांतल्यान 20 आनी 4 वाक्यां म्हणसर लूक चॅप्टर 14 वर्स 15 to 24। कालच्या दिसा आमकां सांगलें जेवणाक आपयता कोणाक आपयचे म्हणून दुर्बळांक पांगड्यांक थोंट्यांक आनी कोड्यांक आपय म्हणून पूण आज त्या वेपारी सांगता देखून एकलो तांतल्या मदें थंय बसून आसले सांगतना एकलो एक सवाल करता जेवणाक बसून आसलेल्या मदल्या एकल्याने आयकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राजांत जेवणांत बसता तो मनीस कितलो भागीस सई। जेवणाच्या राजांत म्हळ्यार देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस तो भागीस सई देखून जेजूनी वापार सांगली आनी जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो एकल्या मनशान व्हड एक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें। जेवणाचो वेळ जाताना सगळें तयार जालां येया म्हणून आपयलेलें सांगूंक ताणें आपल्या साकरांक सयत धाडलें पूण ते सकट एका सारकी निभां दिवंक लागले। पयलो ताका म्हणालो हांवें एक शेत मोलाक घेतलां तें म्हाका वचूंक पळोवंक जाय देखून दया करून म्हाका माफ कर। आनी एकलो म्हणालो हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हणून हांव भायर सरलां देखून दया करून म्हाका माफ कर। आनी तिसऱ्यान म्हळ्यार हांव काजार जालां तितलोच देखून म्हाका येवंक जायना। साकर पाटी आयलो सगळी गजाल ताणें धनियाक सांगली आनी धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकराक सांगूंक लागलो तुर्तन भायर सर वच शाराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सकट दुर्बळ्यांक पांगड्यांक कोड्यांक आनी थोड्यांक आपोवन हाड। उपरांत म्हणालो सायबा तुजे हुक्मे प्रमाणे सकट कर जालें पूण आनीक जागो आसा। तो दर्यान साकराक सांगलें तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वय बगलेच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड अशें बरो म्हजें घर। हांव तुमकां सांगता जांकां आपयलेलें तांचे मदले कोणूच म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना। आज आमकां हर एकल्याक आपोवणें दिलां आमी ह्यो संगती आमी आमच्या जिविताक लगती गेल्यार पळय आमी जायते फावटी खंय रेतीर जाताना मागणी जाताना आमी जायते अनाउन्समेंट करतात जायते पब्लिसिटी करतात जायती बॅनरां घालतात जायतले कटआउट घालतात जाल्यार हर एकली सांगल्यार फोनारी सांगल्यार निभां दितात आज म्हाका थंय वचोंगा आज काजार वचोंगा जांगा वचोंगा थंय पेस्ता वचोंगा। एक जेवणाक हें जेवण देवाच्या उतराचें जेवण देवाच्या उतरा मारिफात मात्र मनशाकुळाक सुटका मेळटा। देवाचें उतर आयकल्ल्या मारिफात मात्र लोक तांच्या जिवितांत नितळ जाता पवित्र जाता म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक। देखून देवाचें उतर कितलें गरजेचें देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार मात्र सर्गींच्या जेवणांत आमकां बसूंक अवकाश आसा। देखून त्या तरणाट्यान सवाल केले सर्गींच्या राजान जेवणां बसता तो मनीस कितलो भागी म्हणून ताणें सांगलें तो बसता की ना म्हणून ताकाच कळीत ना। देखून आज म्हजे विशयेंत हांवें तें पळोवंक खायन घे जर हांव ह्या जिवितांत देवा सांगता जियेता देवाच्या उतराक पाळो दिता देवाच्या उतरा बरी आमी आयकून त्या प्रमाणे जिवंक आशेता जाल्यार आमी त्या प्रमाणे चलता जाल्यार खंडीत आमी सर्गींच्या राजांत त्या महान जेवणाक आमी बसूंक शकतले। थंय एक तुमी पळोवंक गेल्यार तुमी लुकाच्या वांजिलांत ती एक वापार आसा थंय ग्रेस्त मनीस आनी लाजर कसो थंय क्लियर सांगता लाजर कसो देवाच्या राजांत अब्राहम आनी दावीद आनी सगळे असल्याच्या जेवणाक बसता म्हणून आनी अब्राहम बाब जेवणाक आपोवणें दिल्लो तो सगळें सांगता आसतात अब्राहम सांगता हो लाजर जेवणाक बसता आनी एकलो आसा देवाचें उतर आयकूना ताणें देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोना ह्या संवसारांत कितें बरेंपण करूं ना कितें केल्यार तेजी ग्रेस्तकाय तेंच ताचें व्हडपण सगळें पळोवन नासलो मनीस हेमकडेच्या केस्तेंत लोळटा आनी थंय थावन तांचें संभाशण जाता। अब्राहम बाबा कडेन मागता आले तुज्या सायडीन आसा पळय जेवणाक बसला तो लाजर ताका मनी धाड एक बोटांत एक थेंबटी उदक म्हज्या ताळ्याक सोडूंक म्हळ्यार तितले अक्लास तितले कश्ट हे पुरो आसोनी जाल्यार ही मनीस अजूनय परिवर्तन जावंक प्रयत्न करिना जिवितांत बदलावन हाडूंक प्रयत्न करिना आपल्या ग्रेस्तकायेंत जिवंक आशेता जायतो लोक कोण उतार आयकोंक येता केदळा उतारांक येता आमी पळयता थोडे कडेन
काली काले पिडा शिडा आयली दवले हिलिंगा खातीर दवले जिवितांत परिवर्तन नाका हिलिंग जायचें जेजून हिलिंग करीचें बरें करीचें खंडीत जर जेजूच्या उतरापणान जिवंक मात्र नाका तें कशें जावचें देखून जायते आज आमी फुटून पडटा देखून आज आमी ह्या उतराक जाय फावत बरी पाळो दिवया आनी त्या व्हड उत्सवाचे वापर कितें सांगल्या पळय जेजून आज त्या सर्गी संवसारांती आमी आनी सर्गींच्या राजांती देवा सांगता आसूंक आमी प्रयत्न करया बिलकुल ताणें आमकां एक दिल्लो जागो आसा तो जागो हांवें आनी तुवें संवसाराच्या आकांक्षेक लागून ह्या कुडीच्या ओडण्याक लागून ह्या दोळांच्या पुसलावणी जावन म्हज्या आमच्या ग्रेस्तकाय लागून आमच्या व्हडपणा लागून तें ओगडावन खंयच्या रितीचेर ते राज देवान दिल्लो जागो म्हाका आनी तुका तयार केल्लो जागो त्या जाग्याक आमी खंडीत जावन वचचें आनी त्या उत्सवाच्या जेवणांत हांवें आनी तुवें भाग्य जें म्हणलें जेजूची आशा जावन आसा देखून ही वापर सांगलेली ताजे उपरांत वाचूंक गेल्यार आमकां मेळटा कशें त्या लाजरांनी ग्रेस्त मनीस लाजर संवसारांत दुबळो जावन आसलो त्या ग्रेस्त मनशान कांय ताका खावंक सय दिनातलो आनी कालें कितें ताची रुवां सयत ताच्या पेट्या लेवन थाले म्हण सांगता पवित्र पुस्तक तसल्याक सर्गींच्या राजांत अब्रामाच्या गोपांत वचून जेवणाक बसचे हक्क देवान ताका दिले आनी एकल्याक तें दिल्लें ताणें होगडायलें देखून आज आमी समजून काणगी आमच्या जिवितांत देखून आमी पळया तें जेजूचें उतर क्लियर कालच्या दिसा आमी कितें आमी नियाळ केल्लो तेंचो उतर आज प्रत्येक तेंचो तो जारी करता आनी तो आपयता आंधल्यांक पांदल्यांक तोट्यांक आनी सर्व रितीच्या दुर्बळ्यांक आनी तो आपयता आनी गल्ल्यांनी वचून तांकां आपयता म्हळ्यार सर्गींच्या राजाक येवंक आज लोक आज सर्गींच्या राजाक येवंक कित्याक फाटीं सरता हर एक फिरगेजांनी हर एक रती सेंटरांनी देव आपोवन आसा हर एक तो आमच्या गरजांनी तो पावोवंक आशेता आनी आमकां सुटका दिवंक आशेता पूण आमकां ह्या संवसाराचो अधिपती ह्या ताका सैतान म्हणटात ह्या देवसार म्हणटात ताणें आमच्यो मती कुड्ड्यो केल्या म्हणटात कोरिंथकाराच्या 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4:4 आनी तूं क्लियर सांगता देवाचें उतर देखून आज आमी समजून काण घेवया देवाचें उतर सांगता पळया 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4:4 सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये ह्या सर्गींच्या राजान त्या जेवणाक तांणी बसनाये म्हण संवसाराचे अधिपती तांच्यो अविश्वासी मती कुर्ड्यो केल्यात हाचे वरवीं देवाचें तें सारकें जावन आसल्यार देवाची महिमा सुवार्थेच्या परजलान परगट जाल्ल्यान तांकां पळोवंक नाका पळया ते पळोवंक सकनात कित्याक म्हळ्यार देवाक बेडसो वेळ जावन आसा सुवार्थ जावन आसा देवा कडेन उलोवचो वेळ सुवार्थ जावन आसा देवान आमचे कडेन उलोवचो वेळ सुवार्थ जावन आसा आमकां सगळ्या वायटांतले सुटका दिवचो वेळ सुवार्थ जावन आसा आमकां नितळ करचो वेळ पवित्र करचो वेळ देखून आमी सुवार्थेक आमी खंडीत जावन कान दिया आनी आमकां वेळ दिया इल्लोसो वेळ दिया त्या बायबल वाचूंक देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावंक आमच्या जिवितांत आमी वेळ दिया त्या वेळा मात्र देवाचें उतर आमी पाळलेलें बरी जाता देखून आज फर्स्ट वाचप सांगता फिलिप्पीकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 5 ते 11 वाक्य सांगता तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं दी सैमान तो देव तरी समाज देवपणाक तो समापनाक तो लोभ रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आपणाक कालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताकाच ताणें कालतो केलो ताणें विधेय जालो तो देखून देवान ताका अती उंच उबारला आमी ह्या संवसारांत कालते जाता जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकता जाल्यार आमकांय देव एक दीस उंच उबारतलो आनी देवा सांगता बसचे आमकां एक अवकाश खंडीत देव आमकां दितलो देखून जेजूक ताणें दिल्लो पळय उंच उबारलो आनी चोर नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें आज सुटका सोडोवचें नांव जेजू म्हणलें नांव उलो मारता जाल्यार आमी कस्त अनवरान जेजूक आमी उलो मारता जाल्यार निरासपणान जेजूक आमी उलो मारता जाल्यार पिडे शिडेंत आमी जेजूक उलो मारता जाल्यार खंडीत जेजू म्हणलें नांवांत आमकां सुटका दिवचें नांव पिडे शिडेंत सुटका दिता निरासपणांतल्यान सुटका दिता सलमणींतल्यान सुटका दिता सर वायटा विघ्नांतल्यान आमकां तो सुटका दिता देखून तें नांव अशें तांणी खुशी वेली हर एक दिंबी मोडी जय म्हणून सर्गी संवसारी आनी पाताळी देखून आज खंडीत जावन एक वर्तें भाग देवान आमकां दिला आनी आमी परगट जाय म्हणून हर एका जिबेन जेजू क्रिस्त म्हणून सोमे आमी परगटूंक मुखार सरया खंडीत जावन देव आज आमकां आदार दितलो आज त्या
वापारीचे अर्थ आमी समजून काणी गेल्या अखंड निसर्गींच्या राजांदी त्या महाजेवणाक आमी बसतले म्हणलो उगडास दवरया आनी त्या खातीर आमी आमचे जिवीत समयाक समर्पण करून दिवन देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक आमी फुडें सरया. इस जावन आसा आयचो संदेश जेजून म्हाका आनी तुमकां दिवचो. खंडीत जावन पवित्र सभेंत आमी आसां जाल्यार पवित्र सभेच्या सर्व रितींनी पवित्र सभा आमकां पवित्र करूंक पळयता. कित्याक तीच पवित्र सभा जेजूची पतीन म्हण सांगता आनी तिथे जेजूची पतीन आमची पवित्र सभा म्हळ्यार आमची आवय जावन आसा आनी तेच पवित्र सभेंत रावून जिवंक आनी मुखार देवाच्या राजा खातीर आमी वावर करूंक जेजू क्रिस्त म्हण सोमी म्हणून प्रगट करूंक की देवाची काकुलतानी कृपा आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री आमते तूं सदैव आनी सदैव पावल जगशें जेजू भगिवंती मरे देवाच्या माय अम्मा बापी हांगा तेर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. समेस्तांक बरो दीस मागता.